माझे नाव पियादा दाराऊश। एक हँडिकॅप भुरग्याची आवय आनी ह्या भुरग्यान जल्मानसावन चलो नासलें आनी जायतें ह्या भुरग्याक केलें म्हाज्या चलपाक लागून आनी एक शिक्षण दिवपाक। पूण जिवितान खूब त्रास ह्या भुरग्याचे हांवें काडले, कित्याक ह्या भुरग्यां म्हाजें सारकें टोटली जमनीक आहलें। पूण म्हाजे अड्ड्यार मारून म्हाजे जिवाक त्रास घेवन हांव ताका इस्कॉलाक वतालें आनी तेन्ना म्हाजो थोड्या तेंपान घोव सोंपलो। तेन्ना म्हाका जायत्या लोकांनी म्हणलें आनी फॅमिलीनी थोड्यांनी म्हणलें, तूं कितें शिकूंक वता ताका, ते कडेन कितें जातलें, ते कडेन केन्नाच कांय जावचें ना आनी तें फुडें पावचें ना। तर म्हाजी एक वीश आहली सदांच देवाक म्हणून हांव जेजू हांव सर्वीस करतालें, ती सर्वीस पासून सोडली कित्याक हें भुरगें सदांच रडो, मामी म्हाका भायले पयशे नाकाय, हांव कुयट आसतालें, म्हाका शिक्षण जाय, हांव चलो ना पूण एक दीस हांव शिकतलें आनी हांव एक टिचर जातलें, ही तेजे आवडे आहले। तर हांव ताका सदांच म्हणो, बाय तुका कोण टिचर करतलो आनी तुकडे कितें जातलें ही फॅमिली म्हणटा आनी हांवूय केन्नाय म्हणो, बाय शिकोयतलें म्हाज्या जिवाक त्रास घेवन, पूण तुका शिकोवप दिले उपरांत म्हाजें एक आवडे आहलें आनी हांव देवाक सदांच म्हणो, जेजू आनी सायबीण माय तुजेर भार दवरून हांव ह्या भुरग्याक फुडें धुकलतां, म्हाजो तूं धीर आनी आदार। पूण म्हाका जेजूचेर विस्वास आहलो की म्हाका जेजू ह्या भुरग्याक एक टिचर करतलो म्हणून। आनी हांवें फुडें पावलां घेवन त्रास दूख कोश्ट म्हाजे सांदे जोरयल्या उपरांत म्हाजें भुरगें संजय इस्कॉलान स्टुडंट आहलें तें प्रिंसिपलाच्या आदारान एक टिचर जाली आनी ती कशी दिल्ली बोर्ड आन्सर केलो आनी दिल्ली बोर्डाक म्हाजें चेडूं बरो रिजल्ट मेळलो म्हाज्या भुरग्याक। तेन्ना म्हाज्या भुरग्याक गव्हर्मेंटान जॉब दिलो आनी हांव सदांच जेजूक म्हणो, म्हाजी फॅमिली म्हणटाली ताका काम कोण दितलो, हांव म्हणो देव दितलो। आनी देवान म्हाजें कोश्ट आनी म्हाजें दूख पळोवन ह्या म्हाज्या भुरग्याक सर्वीस दिली। संजय इस्कॉलान एसिस्टंट टू टिचर म्हणून आहा, हांव जेजूक आर्गां दितां आनी प्रिंसिपलाकूय आमच्या वाखाणटां, कित्याक आयज तेच्या आदारान आमकां देवान फुडें धुकल्लीं। आनी सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं। ह्या भुरग्याची आस हांवें पुरी केल्या म्हाज्या जिवाक आनी कोश्ट आनी दूख सोंसून आनी सोबे माजार दाखयलें की हें चेडूं आयज एक पांगडी टिचर म्हाका पोसता आनी ह्या भुरग्याचेर हांव आहा। पूण मोरोसोर जेजू हांव ह्या भुरग्याची सर्वीस करतलें, जे दीस जेजू आपयता त्या दिसाक म्हाजी ड्युटी काबार। हेंच म्हाका जाय दुसऱ्या पेरंटान एग्जाम्पल घेवन ह्या भुरग्यांक फुडें धुकल्लेलीं, कित्याक ह्या भुरग्यांक समाधान जेजूच्या नांवान काम आहा आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागतां असल्या भुरग्यांक काम दिवचें। I am Asusa Mina Arauj, assistant to teacher in Sanjay School. I'm very proud of myself to be a teacher in Sanjay School. Since my mother had taken lot of care, and since 33 years past now, my mother is still working for me. I'm very proud of her, and I'm very proud of my job, and I'm very proud of my principal. मॅडम, त्यांच्या ऐकल्या उपरांत खरेंच एक खंयच्या परिस्थितींतल्यान ती गेल्ली आसतली, खंयच्या ते आमकां लक्षांत येता आनी खरोखरच म्हणजे तांकां सलाम आसूंक जाय की अशे तरेन हें करता। मॅडम, आनी एक हें आसा की ही जेन्ना परिस्थिती येता पळय तेन्ना एक खूब कठीण आसता। एक म्हणजे म्हाका दिसता की हातूंत तीग जाण म्हणजे एक बायल मनीस सामकी भरडली वता। एक म्हणजे तिका दुख्ख आसता की आपलो भुरगो असो जाला, सेकंड तिका दुख्ख आसता म्हणजे काम पडटा कारण सगळें तें घरांतलें जें काम करचें पडटा ताची सर्वीस करची पडटा, आनी तिसरो म्हणजे एक घरांतल्याचो सगळो ब्लेम आसता तो चडसो बायल मनशाचेर येता। सारकें, म्हणजे घोव बायलाचेर आसता पूण चडसो ब्लेम ताचेर येता। फूल आनी खुबशे वेळा मागीर अशेंय जातात की तांच्यांनी सांगलां तशें हें देवाचें कर, तें देवाचें कर, कोण सांगता कर, तेन्ना असो भुरगो जाता नाल्यार तुमचें ब्लेम करप, तुवें कितें तरी पयलीं कितें केलां आसतलें म्हणून तो अशें जालां। सो असो एकामेकाक ब्लेम करपाची गजाल
किंवा आनीच खंय तरी देवा कडेन आनी खंय भुरगे लोक वतात तेन्ना हें सगळी जी कठीण परिस्थिती उलोवपाक कदाचित खूब सोंपें आसत हें कशें एक्सेप्ट करप हें खूब कठीण आसा. फर्स्ट तुमकां सांगपाक म्हणजे वेन द एक पेरंट जेन्ना भुरग्याक घेवन येता आमचे कडेन तेन्ना बोथ आर ब्लेमींग इच अदर. पायल म्हणटेली अशें जालें आपल्यार येता सगळें हजबंड इज सेंग या सम देर इज ऑलवेज एंड देर इज a big chance that the family breaks. Many times the family breaks. Goth eka sodun vata chod करून खूप time husband will leave and just abandon the child and the mother. Many a times, all the time the mother is blamed. Many a times I have seen that they if the child is not accepted, they start burning the child. They damage the child. I had one child who was totally burnt by the mother. Means it is, I cannot blame, you cannot blame anyone. Believe it or not, I think very frankly, and this is wrong thinking, but I think sometimes if I had a child who was a special child, now with this with lot of years of experience and all, my thinking has changed. But when I was young and full of vibrant, and I was thinking, if I have a child who is disabled, maybe I will commit suicide. This is the first thought that had occurred to me. I would not be able to accept it. And it happens in affluent families, in rich families especially. The acceptance is very tough for them to accept. I am an engineer and this child is born, it's not possible. Whereas I have noticed when the family is poor, farmer's family and all, then acceptance is very easy. The child learns very well, they'll bring immediately. Whereas the moment the father is rich, they'll bring to a special school, then they'll go to various doctors, they'll try to do research. हायड करप लिपोवन दवरप. One is hiding and one is going everywhere, trying their best to see. But a special child is a special child. You cannot change. Okay. Yeah, you can train. You can. There is advanced technology. There is lot of medicines. You can improve. But the fact is a fact. Okay. That the child is special and a special child is born. So I always tell the parents, be it a Hindu or a Muslim or a Catholic or a Parsi, disability or special children will not see where and what it is. If God sees a beautiful couple and God knows best, if they see, okay, these two parents can take care of this child, the child will be born in that family. Now it is up to I always tell the parents, I say, you are lucky that this is the child born in your family. The only way I can put it across, because I can't tell them, yes, I will kill myself, you kill yourself, I can't say. Now, it's the child is born, you have to learn to accept. But I have seen this works fantastically well when I tell when both the parents are together and we talk to them and I talk to them and I say, see, this child is born into your family. तुका पळय देवाची सेवा करपाक जाय. आतां तुमी पुजा करता तेन्ना तेका हांगोण दिता, यू हॅव टू वॉश द मुर्ती एंड पुजा करता. तशी देव तुमच्या घरान आयला. ह्या भुरग्याच्या जल्मान देव तुमच्या घरान आतां तुमी तेजी पुजा करूंक जाय. यू हॅव टू बेथ द चायल्ड. तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवला टू डू दिस. ह्या भुरग्याची सेवा करपाक तुमी म्हणजे यू आर ग्रेट. Okay. And I really salute you. Okay. Now once they start doing, and I always tell them, treat this child well and luck will flow. This is your lucky spot. And many parents came back to me. They said, Madam, warm was a lucky spot. This what you said, because of this now we are prospering. Be it career, whoever is even in the career, like supposing a person is just working, he says, after, I always say, now think. This child is born and think of how much you have progressed or how much you have prospered. And they say, Madam, this child is born, and I have noticed when they treat the child well, the blessings of God just flow. Okay. So they have seen it themselves. Okay. That is one thing. Second thing is,
I was very fortunate that at some point of time I was the director of Providoria and Sanjay School was under IPA Providoria. At that time, when the parents were asking me, Madam, what will happen when we die? You know, that big question mark was there. And then there was like, okay, my child has studied, what my child will do? At that point of time, when I was holding the post, I had an opportunity to employ the children, the students that were my own students. Okay, and I shall introduce you to them. ओके मॅडम हो जो तुम्ही सांगले की एक्सेप्टन्स करप हें खूब कठीण आसतलें म्हणजे ताका जावे तेंच्या वंशा म्हणजे जेका जे घडलां ताका कळटलां आसा बट तुमी ज्या तरेन म्हणटात की देवूच त्यांच्या घरान आयला अशें समजा आनी तशा रितीन जर आमी त्या गजाली कडेन पळयलें जाल्यार ती ते कोडसाण जे आसात कडूपणां ते बऱ्याच प्रमाणात कमी जातलें आनी ते एक्सेप्टन्स येतलें मॅडम हो विशय खूब व्हडलो आसा आमकां आनीकूय ह्या विशयाचेर उलोवपाक जाय तेन्ना शेवटच्या एपिसोडान जो ह्या हॅलो करियराचो 50वो एपिसोड आसा त्या एपिसोडान आमी मेळुया आनी ह्या विशयी आनी जाणून घेवया आनी म्हाका दिसता की तो एपिसोड स्पेशल चिल्ड्रनाचो नासतलो तर तो खरो म्हज्या खातीरूय स्पेशल एपिसोड आसतलो कडनं 50वां मॅडम फुडल्या आठवड्यान आमी परत मेळपाक जाय हे आशिल्ले निसर्गा विएगस आनी ह्या एपिसोडान ताका आमी निरोप दिना फुडल्या एपिसोडान जो हॅलो करियरचो शेवटचो एपिसोड आसतलो त्या एपिसोडानूय आमी तांकां निमंत्रण दितात पळयत रावत प्रुडंट